उभी राहूया. भूसुंदर सुम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागू तुझे समोर, भेटून तुका बलिदान जमया एका मोना, तुका तानिया तुका भुकिया पोस्तुच्या रक्तावासान. भूसुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागू तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव मोग आणि पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते भोवमोगाच्या भवनाने भयणीनो, आज जुवांव 23वो जॉन 23 ह्या एका सांताचें आमी स्मरण करता. तो एकलो पाप साहिबो आनी आमकां सगळ्यांक कळीत असो शब्द वातिकान दुसरी महासभा. ही दुसरी वातिकन महासभा आपयल्लें ह्या पापसाहेबान. आनी ही दुसरी वातिकन महासभा आमच्या धर्मांत एका रितीचें क्रांतीच उठयता. जायतीं सुदारणां जावं आमच्या धर्मीक जिवितांत, जावं आमच्या लितुर्जींत, जावं आमच्या बायबल वाचच्या रितींत हाडूंक लागले. एक दोन गजाली सांगचे जाल्यार, पयलें याजक लोकांक पाठ करून आल्तारीक तोंड करून मीस पेटयतालो. पूण ह्या एका वातिकान दुसऱ्या महासभे उपरांत लोकांक पळोवन मीस पेटोवंक सुरू जालें. पयलें आमच्या माय भाशेंत मिसां नासलीं, लातीन भाशेन आसलीं. पूण ह्या एका जमते उपरांत आमकां हर एकल्याक आमच्या भाशेंत मीस पेटोवंक अवकाश लाभलो. आमच्या भाशेंत बायबल नातुल्लो, पूण ह्या एका वातिकान दुसऱ्या महासभे उपरांत आमच्या भाशेंत बायबल वाचूंक नियाळ करूंक अवकाश मेळ्ळो. असली क्रांती हाडलेलो वा हाडूंक कारण जाल्लोच हो जॉन 23 पाप साहेब. ताचो आज उडास काडटना ताचे विनवणेचो आदार आमी मागया. मात्र न्ही ताणें हाडली ती सुदारणेची क्रमां आमकां आनिकी जेजू तें लक्षिल्ल्यान पाटलाव करूंक अवकाश जावं दे म्हूण मागया. आनी आतां ह्या जेजूक ह्या पवित्र मिसांत भेटोवंक आयती जातना आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आदारलेल्या पातकाक बोगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजगण्या वसरून सांगता, मनान चिंतून तणान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून होमचो बोवड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच ओंकार म्हणये सगळ्या देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुत सुमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सुमिया काकुत
प्रार्थूया. प्रत्येक जावन पालेस्तीन आनी इस्रायला मदें शांती स्थापन जावचे खातीर आमी मागया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तूं अगणीत आनी मोवळे सो बाप, तुजे लागीं मागलेल्यांक तांकां फावो जाल्लें परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोना सगळोच रागान भरलो. ताणें सिरीस्पराक मागणी करून म्हणलें, सिरीस्परा, हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना हेंच हांवें सांगिल्लें न्हय. देखून हांवें तार्शिशाक पळोवन वचोंक सोदलें, कित्याक तूं एक दयाळ आनी काकुळदार देव, सोंसणीक आनी कृपेन भरलेलो आनी शिक्षा लावंक तूं फाटीं सरताय म्हूण हांव जन आसलो तर आतां सिरीस्परा म्हजो जीव काड, कित्याक हांवें वांचचें प्रास मोरचें बरें. सिरीस्परान जाप दिली, तुवें अशें रागार जावचें सारकें. तेन्ना जोना शारांतलो भायर सरलो आनी शाराची उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक झुंपडी केली आनी शारांत कितें जाता तें पळोवन तो तिचे सावळेक बसलो. तेन्ना सिरीस्परा देवान एंडेलाच्या एक जड जोना वयर वाडाशें केलें आनी जोनाचो राग निवोवंक ताच्या माथ्यार त्या झाडाची सावळी घाली. एंडेलाची जड पळोवन जोनाक व्हड संतोश जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या फरार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक कीड लागाशी केली आनी हे किडी वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सूर्य उदेतच देवान की तो जींट मारून ओडलो. आपणाचेर मरण धाड म्हूण ताणें मागलें आनी म्हळें, वांचचे प्रास हांव मेल्यार बरें. देवान जोनाक म्हळें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुवें रागार जावचें सारकें. ताणें जाप दिली, हांव रागार जावचें वय, मोरा पर्यंत रागार जावचें खरेंच सारकें. सिरीस्परान जाप दिली, त्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय वावर करूंक नाय आनी तुवें तें वाडोवंक नाय. एका राती भितर तें वयर सरलें आनी एका राती भितर ताचो नाश जालो. तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. पूण त्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हातां मदें अंतर नेनासलेलो 120,000 प्रासड लोक आनी त्या भायर अगणित गोरवां आसा त्या व्हडल्या निनेवा शारांत म्हाका दूख भोगली ना. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडूपकार. श्लोक. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सैबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय. श्लोक. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. तूं देवा दुलोब आनी कनवळो. तुका मारलेल्या थंय दयाळ्यान भरलेलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सिरीस्परा. म्हजें कालतें विणून एक जाप दी. श्लोक. तूं सैबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव.
राष्ट्रां तुका आराधन करूंक येतली आनी तुजें नांव वखणटली दनिया, कित्याक तूं एकलोच श्रेश्ठ, तूं एकलोच विचित्रां करताय, तूं एकलोच करो देव श्लोक, तूं तूं सैबा दयाळ आनी काकुळटीचो देव. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणलें बापा म्हणून तुमी उलोव मारिशें करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक पोटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणे जातच शिसां मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोमया, जुवावन आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगूं लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी, जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी, आमकां ताळणेंत व्हरिनाका. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडूखार. भवनो नी भणिनो, फाटल्या 3 दिसांतावन म्हणजे सोमारा, मंगळारा आनी आज बुधवारा पयल्या वाचपांत आमी जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप वस्तें आसा. आनी हांगासर जोना प्रवाद्याक एक विशेष मिसांव दिवन देवान धाडल्लें. तें मिसांव कितें गे म्हळ्यार निनिवे शहराक वचून थंयसर आशिल्ल्या लोकांक एक खबर दिवची, एक जागृतकायेची गांठ मारीची. कसली गांठ ती तेणे पळयनाकात, म्हाका पळया. जागृतकाय कितें गे म्हळ्यार निनिवेचो लोक इतलो पाड जाल्लो की देवान तांकां नाश करूंक चिंतले. निनिवे असिरिया राज्याचें कॅपिटल सिटी, कशें कर्नाटकाक बेंगळूर आसा की तशें. आनी हो इतलो सक्तेन भरलेलो राष्ट्र की कांयच फिकीर नासतना, कांयच दया दक्षिण नासतना हेरांचेर दाड घालताले, तांच्या राष्ट्राक आपणा अधीन करताले. भिरांकूळ राष्ट्र. आतां असल्या राष्ट्राक देव नाश करूंक चिंता. पूण नाश करचे पयलें एक अवकाश दिवया म्हणून तो कितें करता, जॉनाक सांगता, आरे रे जॉना, तूं थंय वचो, तांकां सांग 40 दिसांचो वायदो दिता. ह्या 40 दिसां भितर तुमी जिणी बदलनात जाल्यार तुमकां हांव नाश करता. जॉना पयलें आयकोंक ना. जॉना एक तारून धरून देवान सांगलेल्याच्या विरोध चल्लो. पूण तारून कितें जालें, वादळाक सांपडलें आनी जॉना उदकांत पडलो. थंयसर एका मासलेन येवन गिळ्ळें. 3 दिसां उपरांत त्या मासलेन जॉनाक तडीर हाडून वंकलें. आतां जॉना गेलो. वचून कितें केलें तें कालच्या दिसा आमी वाचपान आयकलें. आतां जॉनान तांकां जागृतकाय दिल्ले उपरांत
सगळे निनिवेचें शेर रायतावन धरून मोनजाती पर्यंत आंगार गोबोर घालन गोणये वस्तुरां न्हेसून आपणाचें पातक वळखो लागलो. गोणी वस्तूर न्हेसचें गोबोर आंगार पांगरोवचें प्राचिताचें लक्षण त्या दाळाच्या काळार. आतां देवान कितें केलें ताचें मौन बदलिलें. देव म्हणालो हांव नाश करिना तांकां म्हूण. आतां ताचे उपरांत कितें जालें तें आईच्या वाचपांत आमी आयकलें. आतां जॉन देवान निनिवेकारांक नाश करूंक ना म्हणलें पळोवन जॉनाक राग आयलो. आरे देवान म्हाका मांकोड केलो न्हय. देवान सांगलें वचू तांकां सांग 40 दिसा उपरांत हांव नाश करता म्हणून, पूण आतां ताणें करूंक ना न्हय. त्या देखून तो रागार बसलो आनी तो पळयोवन आसलो केदळा निनिवेशेर नाश जाता गे म्हूण. तो राखून रावलो. आतां असल्या संदर्भार देव कितें करता, कर्कट्या वताक जॉना भायर गुड्यार बसला तें पळोवन ताच्या माथ्या वयर एक जड किर्लशें करता. एंडेलाचें जड. एक धाकटो माटो घाल्ले बरी देव ताच्या तकले वयर हें जड हाडटा. जॉनाक खुशी जाता. कित्याक ताका आतां खरकटें वत लागना. त्याक देखून तो थंय आनीकी निनिवेशेर नाश जावचें पळोवन रावला. एक कडच्यान ताका राग आसा देवा वयर, कित्याक ताणें निनिवेशेर नाश करूंक ना म्हूण. आतां दुसऱ्या दिसा कितें जाता, हो परत्यान येवन त्या एंडेलाच्या रुखा पोंदा बसता म्हूण पळयतना कितें जाता, तें एंडेलाचें जड ना, मायाक जालां. आतां देवाचेर ताका परत्यान राग येता. तेन्ना देव म्हणटा, आरे रे जॉना, त्या एंडेलाच्या रुखाक तें रूख वा जड तुवें लायिल्लें न्ही. तुवें ताका सारें घालूंक नाय. तुवें ताका उदक वतूंक नाय. तें हांवें तुका सावळी जावन दिल्लें आनी हांवें तें काडून व्हेलां. तर तूं त्या एंडेलाच्या रुखाचेर कित्याक जळटाय? एखाद्या वेळार तुवें उदक वतून सारें घालून वाडयलें जाल्यार ओके, पूण तुवें तशें कांय करूंक नाय न्हय. तूं कित्याक रागार जाताय? आतां हाचे मुखांतर देव कितें सांगता? देव म्हणटा, पळय तो निनिवेचो लोक, तो म्हजो लोक. लोक मात्र न्ही, देव म्हणटा पळया, उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतर नेनासलेलो 120,000 प्रास चड लोक आनी त्या भायर अगणीत गोरवां आसात त्या व्हडल्या निनिवे शहरा पासून म्हाका दूख भोगची ना. देव म्हणटा थंयसर इतलो लोक मात्र न्ही, इतलीं गोरवां सयत आसात. आतां त्या लोकांक जल्म दिल्लो हांवें, त्या लोकांक वाडयल्लें हांवें. आतां तांकां नाश करचें म्हणटना म्हाका कितलो पोटाक उजो येना. एक एंडेलाचें जड तुवें पोसुल्लें न्ही, तुवें वाडयल्लें न्ही, पूण तें ना म्हणटना तुका इतली बेजाराय भोगता जाल्यार ह्या लोकांक हांवें जल्म दिल्लो, हांवें वाडयल्लें, आतां तांकां नाश करचें म्हणटना म्हाका कितली दूख भोगना. पळय मुगाळ भोवन निबडिनो, देव कितलो काकुळतेन भरलेलो गे म्हूण. आपणाचे लोक वायट वाटेन आसा ती नाश जावंक योग्य जाल्यारय देव तांकां नाश करूंक चिंतिना. एझेकियेल प्रवाद्या मुखांतर म्हणटा, हांव एका पातकी मनशाच्या मरणांत संतोश पावना. बगार खंय म्हाका संतोश मेळटा, त्या पातकी मनशान जिणी बदलून म्हजे सरची आयिल्ल्या वेळार म्हाका संतोश जाता. असलो जावन आसा आमचो देव, काकुळतीन भोगसण्यान भरलेलो देव. त्या देखून कालच्या किर्तनांत आमी म्हळें, जर सोम्या तूं खोटेपण लेखशी तुजे मुखार रावत कोण? आमी कोणीय रावंक योग्य न्हय. जर देवान आमच्या पातका प्रमाणे आमकां शिक्षा दिल्ली जाल्यार असल्या देवाक ह्या येवकरिस्तान भेटोवंक आमी आयल्या मुखार भोवन निबडिनो. त्या देखून असलो मोग काकुळतो भोगसणे त्या देवान आमचे थंय वतला. पवित्र येवकरिस्तान तो आमी अनुभव करता, कुमसराच्या सक्रामेंतांत आमी परत्यान तो अनुभव करता. देवाक आमी अर्गां दिवया.
त्या काकुळतेन बोक्सानेंत सदांच जेवंक प्रयत्न करया. मुखाच्या नादान बरो मुखाच्या दावान पेटू हातून आयल्या कानिको गे पापा मुखान ठेव मुखान तुवें आमकां दिले धन दिवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मुखाच्या नादा बरो मुखाच्या दावा पितू हातून आयल्या कानिको गे पापा मुखान ठेव. भाऊन आनी भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे दुख्यातलें बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आणि आमच्या केपूसक रवा सर्वेस्पोर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमच्याही सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो. जेजू क्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत सोबदा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें म्हाका पटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मोरयेचे उदरींत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापे केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogut purgatoria. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jivan zala. O bavarta sogut, hami purgata,
जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळी याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आमो समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दम आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे सांगता मागया. आमच्या आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां थळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकंतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्या राजोरती पदव्यारी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या इसवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपणे लाभलेली सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता.
जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा, कैसर वसू हांव सोदून करो माय पास, तूंच इस म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो विस्वास. जेजू मोच्या देवा, जेजू मोच्या मोच्या देवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. प्रार्थुया. सरपदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमच्या काळजांत दादोसकायेन बरोवन आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं अशें आमचें खाण जेवण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं, असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोबे आसो. सरपदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपका सोम्यामी वेता, कीर्तुची गाता, उपकारां सर तुझ्या हरकां दिता. वाटेन तुझे सोलो, मोगान तुझ्या रावो, संदेश तुजो काजू आधार मागता. घटाय सोडून सुरगी खाना वेतांव सोम्या कुरपेन, कस्ता दुकान तुजेर पातयेर मोका सरतांव उरबेन. सोम्या मी वेतांव, कीर्तुची गातांव, उपकारां सर तुझ्या हरकां दितांव. वाटेन तुजे सोलो, मोगान तुझ्या रावो, संदेश तुजो खाजूंक आदार मागता. मुगाळ पुत्रा सोवे, हांव ख्वार मोरी आशिर्वाद दी आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन न्योर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र
कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता. एका प्रवाद्या बरी तो सौम्याचें उतार उलयता. देवाचें उतार घरा घरांनी गाजोवंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवयेन केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा.